भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओत आमी पाठ 24 हांव बाबाक शिकयता हे एक धाकटुलें नाटकुलें आसा, ताचें वाचन करतली. तर चला सुरू करूया. पाठ 24 हांव बाबाक शिकयता. पयलो देखाव. गरीब मनशालें घर. भायल्या सालाचो देखाव. सालांतच आबोले तांदूळ वेचीत बसला. पिराय सुमार 30-32 वर्सां. दीपक हो आबोल्याचो पूत. पिराय 9 वर्सां. आबोले: दीपक, कितें जालें रे? सामको रडकुळोसो जाला. उलय बी नासो. दीपक: ना आई. आबोले: मागीर कितें जालां तर? अभ्यास करूंक ना म्हूण मास्तरान तापयलो दिसता. दीपक: ना आई, खऱ्यांनीच ना. मास्तरान म्हाका तापयल्लो, ख्यास्त दिली जाल्यार म्हाका वायट दिसचें नासलें, पूण आई, गुन्यांव नासतना मास्तरान म्हजो दुबाव घेतलो. आबोले: म्हणजे चोरयेचो आळ बी घालो काय कितें रे तुजेर? दीपक: ना आई, ओगी रावता. आबोले: आरे, पूण सांगले बगर कशें कळटलें म्हाका? दीपक: आई, काल मास्तरान प्रगती पुस्तक दिल्लें. घरा कडेन बाबाक दाखोवन निशाणी हाडूंक सांगिल्लें. आबोले: तुवें काल बाबाक दाखयल्लें न्ही रे? ताका कळना म्हूण तुवें मार्क लेगीत वाचून दाखयल्ले तें हांव जाणां. दीपक: हय गे, दाखयल्लें, पूण बाबाक निशाणी खंय करूंक येता? ताणें लायलो आंगठो. आबोले: तातूंत कितें जालें? तुवें बापायक प्रगती पुस्तक दाखयलां हें आंगठो पळोवन कळ्ळें ना मास्तराक? दीपक: आंगठो पळोवन मास्तरान म्हणलें, हो तुगेल्या बापायलोच आंगठो कित्या वेल्यान? कोणालोय लावन हाडला आसतलो. खऱ्यांनीच आई, म्हाका खूब वायट दिसलें. हांवें आज मेरेन केन्नाच फटिंगपणां केलीं नात. आबोले: पुता, तुजो बाबा तरी कितें करतलो? तो काय शिकूंक ना. दीपक: पूण आई, आतां तरी ताच्यान शिकूंक जाता न्हय गे? आबोले: शी बाबा, हे पिरायेर शिकप सोंपता? दीपक: तातूंत कितें जालें? शिकपाक पिराय बिराय कांयच लागना. आबोले: पूण शिकतलो तरी केन्ना तो? सकाळीं कामाक वता तो रातचो पुरो जावन घरा येता. दीपक: इत्सा आसल्यार मार्ग मेळटा अशें सदांच तूं सांगता न्हय गे म्हाका? आबोले: पूण शिकयतलो कोण? दीपक: हांव शिकयतलो. बरोवंक आनी वाचूंक शिकल्यार पुरो. आबोले: तूं शिकयतलो? तशें जाल्यार जाता, पूण तुवें शिकयल्यार ताका मानता जाल्यार पळोवंक नाका? आतां आसूं, तुका भूक लागल्यार जातली. च्या आनी खावपाक दिता. मागीर तुजो बाबा येतकर उलयता हांव ताचे वांगडा. आवय आनी फाटोफाट दीपक भितर वतात. दुसरो देखाव. तेच साल यशवंत. दीपकाचो बापूय भायल्यान येता. पिराय 35 वर्सांची. यशवंत: दीपक, ए दीपक. आबोले भायर येता. आयज बेगीन सो आयलो? यशवंत: मास्तर खाणी वयल्यान बेगीन गेलो, आमकांय वचात म्हणलें. हेवटेन तेवटेन पळयत. दीपक अजून येवंक ना? आबोले: आतांच आयला तो. यशवंत: दिसलो नासो? म्हजो आवाज आयकना फुडें सदांच धांवत येवपी तो. आयज कितें जालें? आबोले: मातसो बेजारला तो आयज. यशवंत: कित्याक? कितें जालें? आबोले: तुवें ताच्या प्रगती पुस्तकार आंगठो लायलो म्हूण मास्तरान ताचो दुबाव घेतलो. ताका वर्गांत लज जाली. यशवंत: हांव कितें करतलो? म्हाका खंय निशाणी करूंक येता? भुरगेपणांत कितली उमेद आसली म्हाका शिकपाची, पूण बापायन शाळेंत घालो ना. आबोले: कित्याक? यशवंत: आस्पत नासली आमची. आतां म्हाका खिणाक वायट दिसता. उपेग कितें? म्हजें नशीबच धड न्हय. आबोले: नशिबाक दोश कित्याक दिता? इत्सा आसल्यार सगळें सादता. म्हजें मातशें आयकशात? यशवंत: सांग. आबोले: दीपक शिकयतलो तुका. यशवंत: कितें? दीपक? पुता कडल्यान बापायन शिकप? लोक कितें म्हणटले? लज मगे ही. आबोले: तातूंत लज कसली? शिकूंक ना म्हूण 4 चौगां भितर मान सकयल घालची पडटा. ताचे परस हें बरें. यशवंत: खरें तूं म्हणटा तें, पूण तूंय शिकूंक ना? तूं तयार आसा वय शिकपाक? आबोले: हय तर, हांव दीपकाक सांगतलें.
पयलीं तूं म्हाका शिकय, मागीर प्रगती पुस्तकाचेर हांवच निशाणी करन. यशवंत तशें जाल्यार फालच्यान आमी दोगांय शिकूंक सुरवात करया. दोगांय वतात. तिसरो देखाव. तेच सालांत दिपकाचो बापूय आनी आवय बसल्यात. दोगांयच्याय हातांत पाटी आसा. दिपक तांकां शिकयता. इतल्यान शेजान्न मारी चीट घेवन येता. मारी उलो मारत, आबोल्या आबोल्या भितर येता. हें कितें चोयता हांव? तुमच्या हातीन पाटी? आबोले कित्याक आयिल्ली गे माय? मारी दुबय सावन दुमिंगाली चीट येयले, ती वाचून घेवंक म्हूण येयल्ली. बाब दिपक दाखयता मुरे वाचून? दिपक हय माय, आयज वाचून दाखयता, पूण फायच्यान ना. फाल्याच्यान तूंय म्हज्या आई बाबा वांगडा शिकूंक यो. चीट वाचपाक मागीर म्हजी गरज लागची ना. मारी फकाणां करता बाबा म्हजी? पिराय म्हजी खंय पावली तें जाणा तूं? हे पिरायेर म्हूण शिकोवंक जाता? दिपक शिकपाक पिराय लागना माय, फकत उमळशीक जाय. खंयचेंय काम करपाचें मनांत हांवन थारायलें जाल्यार तें आपसुकूच जाता. यशवंत आमी केली ना मनाची तयारी? मारी तशें जाल्यार हांवूय शिकता. आतां हिंगाच बसता. बाय आबोल्या खऱ्यांनीच तुजो पूत भोव शाणो. देव ताका व्हडली पिराय दिवं. अशेंच सगळे शिकणार पूत वाड्या वाड्यांनी शिकोवंक लागले जाल्यार आमच्या गांवांत सगळ्याक बरोवंक वाचूंक येतले. दिपक हय माय, आमचो गांव पुराय बरपाक्षरी जातलो. असो दर एक गांव बरपाक्षरी जालो जाल्यार पुराय देश बरपाक्षरी जावंक कळाव लागचो ना. सोंपता. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आनी हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करून नाकात. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.